On behalf of Village Panchayat Kalangut, I welcome our chief guest, Mr. Michael, for this inauguration of 4x4 tractor. Last year, Kalangut Growing Green project start there was a demand from the farmers that 8 tractors Saljana, and the demand was such that last year free BOs dile आम्ही खूप जणांनी शेता गेल्ल्या. So the tractor had to reach to far ends of Kalangut to plow the field, but normal tractor couldn't go. And a lot of time to get delayed. So this time, buying to the demands of the villagers, we decided to purchase a 4x4 tractor. This tractor can go on any surface. A lot of farmers can now utilize these services, which are going to be provided free of cost by the panchayat. Last year and this year also, a route has been made. They are requesting the support of all the farmers that we have made a route and they will follow that route and they will come. Last year, no, but we have to follow a system, a route. So it will start from Agarwado, then go to Porvado, Naikado, Gavrado. A route called Sales is doing a very good job. All our staff are doing a good job. Kanu is our project director. So he will give information and directions to farmers. Everyone farms we are trying to plow before the 12th of June. Sales 12th? Yes, sir. By 12th of June, all the fields in Kalangut will be plowed. So have patience and make use of all the services that we are providing. Any problems, you can always contact the Sarpanch, contact our ward members. All are there to help you. Thank you. Thank you. त्यांच्यानी फुलफिल केलो विथ द हेल्प ऑफ आमचो आमदार मंत्री आनी हे बरें काम जालें. शेतकार सदांच म्हणटाले आमी हें करता आनी 2 वर्सांनी पंचायतीन एक बरें काम केलें की सगळ्या शेतकारांक जे पाड शेतांनी सगळ्यांक फ्री ट्रॅक्टर जावं सारें सीड दिन सगळें करची म्हण दिलें आनी तेजो लाभ सगळ्या लोकांनी घेतलो. अजून पर्यंत लोकांनी 211 जाणांनी फार्मांनी हेजो लाभ घेतलो आनी 600 बियो दिल्यो तांकां आनी 250 साऱ्याचे पोतयो दिल्यो आणि काम चालूच आहे आणि बरें काम करता पंचायत आणि आमचो आमदार ताका सहकार्य करता. देव बरें करून तांकां तुमी सगळ्यांनी येयल्यात आनी आपले सहकार्य केले सगळे शेतकारांचो लाभ घेवचो. परत इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रेस तांकां सगळ्यांक चड देव बरें करून लोकांक सगळ्यांक देव बरें करून आतांच जाल्लो आहा गांवच्या शेतकारांनी केल्लो आहा. अशी बघता की कलांगूट विलेजीन फार्मींग मोठ्या प्रमाणान लोकांनी परतून स्टार्ट केल्लें. फार्मिंग एक टायमार फिशिंग आणि एक टायमार फार्मिंग हे दोनूय एक्टिविटी ह्या विलेजीची मेन सोर्स ऑफ इन्कम आसलो. तेजे उपरांत लेट 1975च्या उपरांत 80जान ट्युरिजम स्टार्ट जालें आनी लोक फार्मिंग खंय तरी फाटी धरून ट्युरिजमानूच आसले. आयज फार्मिंग आयज ते गेले 3-4 वर्सां आमी प्रयत्न करून फार्मिंग परतून स्टार्ट केल्लें. जो तांकां सपोर्ट लागता तितलोय पंचायत हांव आमदार म्हणून गव्हर्मेंट सगळे जाण सपोर्ट करता. सगळ्यांनी एक मोतान हें काम करपाक जाय. एका मोतान एक मोतान काम करीत जाल्यार सगळ्यांक हेल्प जातलो. ह्या फावटी आमी कंप्लीट जितके व्हांव आसले धाकटे तितले आमी डिसीड केल्ले. गेल्या वर्सा केल्ले तेजे पयलीं वर्सा करता. जे एवरी इयर जी रेंव भितर येता, माती भितर येता, चिकोल भितर येता तितलो आमी काडटा. सो शेतकारांक त्रास जावचे न्हू म्हणून आमी जाता तितलें काम आमी प्रयत्न करता एंड वी वील हेल्प. डेफिनेटली Kalangut Growing Green with the help of Village Panchayat of Kalangut, like-minded people, NGOs आणि सगळे शेतकार आयज येता त्या काळान सगळीं शेतां जी उरल्या ती पासून लोक लावपाक चालू करतले. थँक्यू.